एका वटेन पावसान धुमशणां घातिल्ली आसतनाच पिळगांव वाठारांत पारव्यांचो उपद्रव वाडला. देखून पिळगांवचे शेतकार सध्या हुस्क्यान आसात. उटंगराच्या पावसाक लागून रुजून वयर सरतकीच कांय शेतकारांचो तरवो व्हांवून गेला. जाल्यार वयर सरिल्ल्या तरव्याची पारवे नाशाडी करतात अशी व्यथा शेतकारांची आसा. पावसाची धुमशणां आनी पारव्यांचो उपद्रव चालूच रावलो जाल्यार अंदू शेतां धोक्यांत येतली अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. न्हू पावस लेट सुरवात जावन बरो जाल्लो कितें त्या प्रमाणे आमी तरवो घातलो जेन्ना 2 दिसांनी पावस नेटान पडलो तरवो गेलो व्हांवोन आनी उरलेलो खाल्लो पारव्यांनी. पूण आमी आतां करचें कितें? तरवो आतां घालून तुका जातलो हातीक मेळचो ना. हे पारवे तर सोडिना आमकां. कमी शेतांची आशा कमी कमी म्हणजे नेटान पावस पडत जाल्यार आनी फुडली कामां सगळी तरवो घालता ना जावची ना. टायम सोंपलो ना तितल्यान.